स्मार्ट सिटीचे काम चालू असताना योग्य जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान एका तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो। पूण स्मार्ट सिटीचे कॉन्ट्रॅक्टर, आमदार आणि अधिकारी अजून ओग्गी आसात। स्मार्ट सिटीच्या निष्काळजीपणाक लागून एका तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो तरी लेगीत अजून स्मार्ट सिटीचो वावर आसा तसोच त्याच परिस्थितीत चालू आसा। स्मार्ट सिटीच्या फोंडांत मरण पाविल्लो आदल्या नगरसेवकाचो पूत आयुष हळणकर आपल्या मस्तीक लागून मरण पावलो अशें सांगून सरकार आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपले हात साफ करपाचो यत्न करतात अशी चर्चा आतां पणजेन जावपाक लागल्या। पूण स्मार्ट सिटीच्या कामात पयलींच जतनाय घेतिल्ली जाल्यार आयुष नवे वर्स जगपाक पावपाचो। त्या दिसा रस्त्यार लायटी देखून ना, सामकोच काळोख। रातया ह्या फोंडाचो अंदाज येवप तरी कसो? त्या भायर बॅरिकेड घातल्यात तांचेर रेडियम वा सादूर करपी तांबड्यो लायटी नाशिल्ल्यो। खऱ्यांनीच चूक कोणाची असो प्रश्न उपरासता। अरे कितें हांवें म्हाज्या व्हिडियोन क्लियरली सांगलां ही डेथ आतां सुरू जाली म्हणून, आनी कोण आपल्याचेर ब्लेम घेयना। तुवें केला मिस्टेक केला एट्रिब्यूट कर, सांग आपल्याची चूक जाली म्हणून। कित्याक तेजेर ब्लेम गेम करता? कोण हो फास आसलेलो तो फास? तुवें तुजी ड्युटी सारकी केल्या? तुवें तुजी ड्युटी सारकी करूंक नासलेली, थिंगा रेड लायट घालूंक नासलेली, बॅरिकेडींग लागना आसलेली, ते आमच्या हेजेर रेडियमाचेर ती गोमता लायट बायट कितें येता तें घातलेलें ना। तें घातलेलें जाल्यार आयज जीव सांबाळपाचो। तूं तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी करा न्हू स्मार्ट सिटीचे। बरें, एक जालो। दुसरो म्हाजो वेरी सिंपल क्वेश्चन, डेट ऑफ कमेन्समेंट आनी डेट ऑफ कंप्लिशन तुजें डेट तुवें सारकी केल्या? जरी तो तुवें डेट ऑफ कंप्लिशन सारकी केलें जाल्यार हें जावपाचें? कित्याक वाय इट वेंट बियॉन्ड दॅट डेट? वाय? हांव RTI घालून हेची इन्क्वायरी काडटलो, थिंगासरल्यान खाले घालता हांव RTI दुसऱ्यांचेर ब्लेम करपाक। पयलें सद्या तुजी डेट ऑफ कंप्लिशन तुजी फुडें कित्याक गेली? परत परत तुमची कित्याक फुडें वयता? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स, लोकल आमचे कोण MLAs BMLAs सगळे पळय स्मार्ट सिटीचे इन्वॉल्वमेंट हा ते सगळे रिस्पॉन्सिबल तितून आहा। तो म्हाज्यान म्हणूंक जायना ना तो काम तो करतलो, तो काम तो करतलो म्हणून ना। सगळे रिस्पॉन्सिबल आहा हितून, सगळे रिस्पॉन्सिबल। तुमी तुमचो टायम टू टायम काम सुरू करूंक ना, आनी केलां लेगून जाल्यार टायम टू टायम तुमी कंप्लीट काम करूंक ना। दॅट्स इट। आनी तुमी अशें रस्त्यार बसत्यार मिक्सिंग मेशिनां सोडप न्हू। हाका जबाबदार सरकार आसा, तितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, आनी जितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तितलो सरकार आसा। आमी फाटले कितले तेंपूच जाले सांगता की कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रॉड कॉन्ट्रॅक्टर, बिकॉज द वे स्मार्ट सिटी वर्क्स आर गोइंग ऑन रायट नाव दीस कॅनॉट हॅपन। द वे थिंग्स आर पणजी फोडून सोडल्या आनी तातूंत ती कामां करता। फाटल्या पट्टांचो एक कामगार मेल्लो, एक्सिडेंट जाले, आनी आज अशी परिस्थिती आसा की एक मनीस मेलो रातचो, कारण थंय फोडून दवरिल्ले, ते फोडून दवरला आसतना ते ओपन करून दवरिल्ले। म्हाका दिसता इमिजिएटली FIR जावपा जाय। I have demanded, and across all political spectrum, I think everyone has said that this is something that needs to be looked into. Immediate FIR has to be registered by the government of Goa. If they don't do it, I think it's time we go to the courts, because this is becoming too much. This contractor पूण सरकार जावंय कसो कांय ना, कितें करता जशी तशी अरेरेवी चल्ल्या। There is nothing that prevents this particular contractor from indulging in one troublesome act after the other, and I think this is something which is intolerable. I don't know how government is tolerating. हो अपघात जावन देखून स्मार्ट सिटीची सुधारपाची लक्षणां काय दिसनात। मळ्यात अपघात जाल्ल्या सुवातेर लेगीत अजून तशीच निष्काळजीपणान कामां चालू आसा। अपघात जाल्ल्या सुवातेच्या कांय पावलां फुडें खोल चर मारल्या। अंदाज चुकलो जाल्यार चरीत पडपाची शक्यताय आसा। त्या भायर ताळगांवां वचपी मधुबन जंक्शना कडेन आख्खो रस्तोच खणून दवरला। सुरक्षे खातीर धड उपाय येवजण लेगीत ना। बॅरिगेड्स म्हणून JCB उबी करून दवरल्या अशी ही स्मार्ट सिटीची गत सध्या जाल्ली दिश्टी पडटा। तुमकां खबर आसतली, एक न्यू इयराची फातोड म्हणटा ती एक दुख्खद आनी एक धक्कादायक गोंयकारा खातीर जालें। एक एक्स कावन्सिलराचो चलो फातोडेर हे स्मार्ट सिटीच्या जे चेंबर खणपाचें काम आसा चेंबरात पडून तो मरण पावलो। एक गजाल पळोवंक गेल्यार ह्या मरणाची कोण जबाबदारी घेवपाक तयार ना। सगळे जाण मूग घेवन उग्गी आसा, ऑथॉरिटीज म्हणत, आमदार म्हणत, आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तेंच्यांनी ते सगळे जाण उग्गी आसात। अशी हाडबडीत कामां चल्लेली आसा सध्या स्मार्ट सिटीची, आनी स्मार्ट सिटीची कामां कितक्या जाणांचे जीव घेतले ह्या फुडाराक हो एक व्हडलो क्वेश्चन जावन रावला। आनी कामां आसा ती सामकी हाडबडीत, आनी तुमी पळोवपाक शकता हे आतां हे चेंबर आसा ते चेंबर आतां पुरोवपाचें काम चल्ल्या, आनी जायते म्हणटा ते बॅरिकेड घातल्या, ते बॅरिकेडां ना, थंयसर ही मशिनरी घालून ती कवर केल्यात।
आणि मशिनरी म्हणात, ते कॉन्क्रीट मिक्सर म्हणात, JCB म्हणात, थंयसर ती घालून तेंच्यांनी ती हे करून दवरला. आणि मेन गजाल म्हटल्यार हांगासर जो एक्सिडंट जालो थंयसर आतां खंय तरी ऑथॉरिटीज त्या भुरग्याचेर ब्लेम घालता, कित्याक तो खंय रॅश ड्रायव्हिंग करतालो, फातोडेर खंय गेल्लो, अशें हे करतात. पूण ऑथॉरिटीज आपूण खंयची कितें प्रिकॉशन्स घेतला हांगासर तें उलोवपाक तयार ना. आमचे कडेन एक फुटेज आसा एक्सिडंट जावच्या पयलीं हांगासर म्हणटा ते पिपल्स हायस्कुला कडलो जो स्ट्रेच आसा मळ्यांतलो वॉज अ पीच डार्क. थंयसर एक दिवो पासून पेटोन आसलो आनी फक्त गाडयो समज गेल्यो काय थंयसर सामको काळोख. तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता जे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा तेंच्यांनी हांगासर खणून दवरला आनी तेज्या फुड्यानूच एक बोर्ड लायल्लो आसा. बट हांगासर ह्या रोडाचेर स्ट्रीट लायट नासलेल्या कारणान हांगासर पळयतात की आमी की जो तो बोर्ड आसा तो दिसना. हितून एक व्हडल्यांतलो व्हडलो एक्सिडंट सुद्दां जावपाक शकता. हे आमी विज्युअल्स तुमकां दाखयता ते मळ्यान जंय मॅरी मेकलेट पिपल्स स्कूल आसा थंयचे. आणि ह्या काळखा भितर जेन्ना खंयचो एक मोटरसायकल घेवन येता भुरगो कितें गेलो, अचानक ताका फुडें दिसता तो हे जे खणला थंयसर एक बॅरिकेड आहा, तो कितें करतलो, इन रिस्पॉन्स तो कसो कितें करतलो, तो एक व्हडलो प्रश्न. हांगासर काळोख असल्या कारणान हो ताका दिसोंक ना असो जावं हे म्हणून एक एक्सिडंट हो घडला आसूं येता. ऑथॉरिटीजांनी ह्या जाग्यार एक इल्युमिनेशन करून स्ट्रीट लायटी घालपाची गरज आसली, पूण ते तेंच्यांनी तशें केल्लें ना. समज स्ट्रीट लायट ना जाल्यार थंयसर एक रेडियम टेप नाल्यार रेड लायट म्हणटा ती थंयसर एक प्रिकॉशनरी मेजर्स आसतात त्यो सुद्दां थंय घातलेल्यो नात, देखून हो एक्सिडंट जाला. तुमी आतां मधुबन कॉम्प्लेक्सा कडेन पळयात, मधुबन कॉम्प्लेक्सा कडलो जो फूल तो स्क्वेअर आसा तो सगळो खणला आनी थंयसर काय हेच ना बॅरिकेड घालूंक नाल्यार थंय रेड टेप पासून उडोवंक ना कॉशन करपाक लोकां खातीर. तशेंच फुडें मळ्यान गेल्या अशी चोर खणल्या, फाटल्यान आनी फुडल्यान म्हणटा ते बॅरिकेड लायला, पूण रस्त्याच्या सायडीक म्हणटा ती टेप पासून ना. समज ट्रॅफिकेन मातसो कट मारतना कितें मारतना मातसो अदमास चुकत जाल्यार सोमतो तूं हितून पावलो, सोमतो तूं खंयेन पावलो. देखून अशें कांय प्रिकॉशन्स घेवंक ना. देखून हेजेर कितें आतां जो घोळ चल्ला ह्या घोळाचेर प्रशासनान आनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यान आनी आमदारान एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान सरीत नार्वेकार.